आनी आतां तेंच्यांनी नवो कायदो काडला खंय त्यो आपले बाउंड्री खंय सीमा सील करतले लोक आसो नसो तुमच्या हातीन पडले इतके भाजून पेरला ह्या हेचे कडेन हे खंय करूंक जाय जेन्ना खरेंच वायल्ड लायफ थंय आसा सेंच्युरी आसले आनी खरेंच बाबा ते रेर लोक थोड्याच प्रमाणात आसले जाल्यार करूंक शकता हांगा पयलीं लोक वस्ती आसा फॉरेस्ट आतां येयल्ले आसा आनी म्हणटा आमी रिहेबिलिटेट करचे लोकांनी रिहेबिलिटेट कित्याक जावचे तुमी आमकां आमच्यो जमनी आमच्यो मालकी हक्क जाल्या शिवाय हो आमचो लढो थांबचो ना आनी फॉरेस्टाक आमचे शिने उतर घेवचे ना लोक आसा पळय तांकां एकय म्हणटा ती मालकी म्हणटा ती ना आमी भूमिपुत्र आसून आमकां कृषी कार्ड ना आमी मालकच ना जमनीचे आमदाराक बरोबर घेवन विशय शक्य तितलो बेगीन तडीक लायता म्हूण मुख्यमंत्र्याचें उतर वाळपय एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री थंय पावलो जे कितें तुमचें निवेदन आसा तुमी धाडून दियात केन्ना तरी तुमकां आपयता ओके तुमचो स्थानीक आमदार आसतलो ताकाय विश्वासान घेवन तुमच्यो ज्यो समस्या सगळ्यो सोडपाक जाय ज्यो सुट्टल्यो हांव परत सांगता म्हणजे आमकां दोनूय गजालीचो समतोल राखून आमकां ह्याचेर सोल्युशन काडपाक जाय बट निश्चितच की तुमचेर वायल्ड लायफ सेंच्युरी जाली हेजो अर्थ तुमचेर अन्याय जातलो असो न्ही तुमच्या जमनीचो विशय आसतलो तुमच्या घरांचो विशय आसतलो किंवा तुमचे बाकी सगळे विशय आसतले हे सगळे विशय सोडोवपा खातीर आमी सगळे जाण म्हणजे ज्या पद्दतीचें सोल्युशन काडपाक मेळटलो आमचो स्थानीक हांगासलो आमदार मंत्री आसा किंवा आमचो काणकोण आसतले किंवा बाकी सगळे कडेन आसतले सगळे जाण जेका वायल्ड लायफ सेंच्युरी लागता तेका बरोबर घेवन तुमचे विशय सुट्टले वाघाच्या हत्याकांडा उपरांत तरी सरकारान जागो जावचो गोरवां मारिल्ल्या दुधकारांक टायमार भरपाय दिवची म्हूण मागणी फक्त आता ह्याच्या पयलीं आमकां दिवंक ना ते ना सोडून दी कितें 4 वर्सां जालीं पण आता तरी कोणते कितें घाललें जाय तांकां रोखडी लुकसाण पाय दिवंक जाय लुकसाण भरपाय आनी तेंच्या मना सारकें कितें दिवंक जाय कितें आमकां एक वासरू तयार करता 70 ते 80 हजार खर्च येता आतां अशीं जर आमची गोरवां खायत रावले जाल्यार आमकां फायदो कांयच जावचो ना तेंच्यान तुमी दाद घेवंक ना तुमी वचोंक ना तांकां पयशे दिले म्हणून आतां तेंचे घालता तेंच्यांनी पयशे बी कितें घेवंक ना दुसरी गाय मारता तांकां उपाय कांयच ना आर्मान मारपाक तांकां आर्म आसा म्हणून तेंच्यांनी एक घातलें तुमी कितें करतले तेजें आता तांकां कितें करतले सोडटले तुमी तांकां जाय ते सोडटले तुमी आरोपी आहा फॉरेस्ट ते आरोपी ना ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट